फॉर्म्युला 4 जी रेस जावपाची आसा तुमच्या वाठारांत तेका अपोज जाता, इवन कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी अपोज केला. आणि ते बीजेपीचे कावन्सिलर आसा. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आयज एक गोंया भितर आनी हांव खंय तरी म्हणटा आमचे मुरगांवकार आनी मुरगांवच्या तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक खंय तरी आमचें भाग्य की आयज फॉर्म्युला रेस जी सर्कीट रेस म्हणटा आमी, सो ती आयज आमच्या मुरगांव गोवान येता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा कितें जेन्ना तेंच्यांनी प्लेस डिसायड केलो, जेन्ना ती कंपनी येवन तेंच्यांनी चॅक केलें जाल्यार अशे 3 जागे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले. तेजे भितर खंय तरी तांकां मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी खंय तरी वायबल दिसली आनी तेजे लागून हो जी फॉर्म्युला 4 रेस जी आसा सर्कीट रेस ती मुरमुगांवान करपाची ठरयलेली आसा. हेडलँड सडा ही बोगद्यार एरिया. आयज सगळी मशिनरी आमची गोंयची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ELGच्या अंडर ही रेस जाता आनी ही रेस आसा ती फक्त 3 दिसांक लागून 31 ऑक्टोबर, 1 नोव्हेंबर, 2 नोव्हेंबर. 31 ऑक्टोबर आसा ती फक्त प्रॅक्टीस रेस आनी 1 आनी 2 नोव्हेंबरा आसा ती एक्चुअल रेस जाता. आयज थोडेशे आमचे कावन्सिलरूय आसा भितर, बाकीचे ऑपोजिशनूय लोक आसा, हे सगळे लोकांक मिसगायड करता की 15 दीस बाबा तेंची प्रॅक्टीस आसतली, 15 दीस रस्ते बंद आसतले. आयज खंयसरूच मुरमुगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन खंयचोच रस्तो बंद जावपाक ना, आख्खो रस्तो ओपन आसा. हांव ना म्हणटा आमच्या लोकांचे खंय तरी सामाजीक मातसो लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी फक्त 2 वाठाराक त्रास जाता, ते बोगदा एरिया आनी आमची भरत लेन एरिया. कित्याक ही एरिया आसा पळय ती मेन ते रुटाक येता आनी जो रूट आसा तो फक्त 3 किलोमिटर रूट आसा. मेन जो स्टार्टींग पॉयंट आसा पळय थंयसर कसलोच विशय ना, तो ओपन स्पेस आसा, जो MPAचो जागो आसा थंयसर हे सगळे तेजे मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते थंय उबे जातले. तेजे उपरांत तो रेस स्टार्ट जाल्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत जेन्ना आमी बोगद्याचेर पावतले देवळा कडेन, बोगद्याचेर थंयसर ITA कडसून भितर घेतले. सो इतलेच कडेन आमकां हो विशय आसा आनी थंयसर डेन्सली पॉप्युलेशन आसा म्हणटा ते सारके ते लोकांचे म्हणणें सारकें आसा आनी हांव मान्य करता, कित्याक हांव थंयसरलो लोकल आमदार असल्या कारणान म्हाकाय खबर आसा. बट आयज जशें तेंच्यांनी प्रिडिक्ट केल्लें आसा की लोकांक थंय वयपाक मेळपाना, 3 दीस लोकांक घरान आपल्या वयपाक मेळपाना, अशें कांय ना. रेस जी आसा ती फक्त सांजची 3 वरांक लागून चलतली. बाकीचो टायम कसलेंच रेस्ट्रिक्शन आसपाना. बाकीच्या टायमार सगळ्यांक थंय वयपाक मेळटलें, सगळ्यांक येवं वचूंक जातलें. फक्त 3 वरांक लागून तेन्ना ती रेस चालू आसतली तेन्ना थंयसर आमची स्टॉप आहे. बट बाय वॉकिंग तांकां वयपाक मेळटलें, अशें ना की वयपाक मेळपाना. सायडीकसून आमी वाट दवरलेली आसा, थंयसून लोकांक वयपाक मेळटा. कोणाकूच लोकांक थंयसर आडोवपाचें ना. आतां हे फक्त मिसगायड करपाक लागलेलें आसा. हेच्या भितर सेकंडली अशें जाल्लेलें आसा की हांव मान्य करता की थोडोसो इनकन्विनियन्स आमच्या लोकांक जातलो. कित्याक थंयसर लोकांच्या दारांनी जी गाडयो वयताली गणपती देवळा कडेन, भरत लेनी कडेन, थंयसर गाडयो हे 3 दिसाक लागून वयपाना, कित्याक ट्रॅक आसतलो. तेजे लागून तांकां पार्किंग जें आसा तें आमी भायर केल्लेलें आसा. अशें न्हू फक्त तांकां भायर गाडयो दवरून चलोन मातशें वयचें पडटलें. हे 3 दिसाक लागून तांकां त्रास जातले. बट कोणाकूच घरान अशी वयपाक बंदी म्हणटा तेन्ना जे प्रिडिक्ट केला तेजे उपरांत ते म्हणटा कितें क्रिमिटोरियम जी आमची मुसंडी आसा, मागीर आमचे क्रिमिटोरियम आसा, मागीर आमचे मुस्लीम भावांचे आमचे कब्रस्तान आसा, हांकां सगळ्यांक त्रास जातले. तांचे कंपाऊंड हॉल मोडटले, तांकां थंयसर मडी कोणी एक्सपायर जालो वाचोवपाक मेळपाना, पुरपाक. हे सगळें फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तशें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना, तर कांयच जावपाचें ना. ते संजय स्कूल आसा ताका त्रास जातले, तेंच्या स्कुलांची भुरग्यांची बंद पडटली, तसो विशय ना. आयज हांवें अपील केलेलें आसा आमच्या मुरमुगांव गोवाच्या लोकांचे, कोणाकूय प्रॉब्लम आसा ते मागीर आमचे कावन्सिलर जावं, एक्टिविस्ट जावं, आमचे ऑपोजिशन जावं, हेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें. जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुरगांवान येता शेनवार दीस सांजचो 4 रविंद्र भवनान, तेन्ना थंयसर येवन तुमच्या मनान कितेंय जर दुबाव आसा जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट आसा तो सॉर्ट आवट करतलो. आमी लोकांक त्रास करून हो प्रोग्राम करपाना आनी हो प्रोग्राम आसा तो एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आनी हेजें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा. आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचो मुरगांवाचो एक ग्लोबल मॅपाचेर येतलो आनी हे ताका खंय तरी लोकांक मिसगायड करून एक कावन्सिलर जे आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता थोडो पाशयेंस काडपाचो, CMA बरोबर उलोवपाचो आनी तेजे उपरांत तुमी. आनी हांवें तुमकां सांगलें त्या टायमार भितर मेडिकल एमर्जन्सी जाय सुद्दां जाल्यार कोणाचेच ते ट्रॅक आसा तो सेपरेट आसा. लोकांची रावपाची आमची जी
रेजिडेन्शियल एरिया आसा ती सेपरेट आसा थंयसून आमकां वाटे खूब आसा आनी थंयसर एवरी पॉयंटाचेर आमी एम्बुलन्स दवरतले कोणाचो कसलो मेडिकल प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी जबाबदारी घेता गव्हर्मेंट वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव स्वता ते लोकल एम एल ए आसल्या कारणान हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा कित्याक इट इज माय ड्युटी लोकांक बाबा लोकांची सेफ्टी फर्स्ट आनी हांव 100% म्हाका आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास आसा की ते सगळे स्मूथ जातले हे फक्त बिश्टो ना आतां थंयसर काय कसलो व्हडलो फेस्टिवल येना इट इज अ स्पोर्ट्स आनी हो भितर एक रेकॉग्नेशन मेळटलें आख्खे देशा आख्खे वर्ल्डाचे लोक थंय येतले आमच्या लोकांनी केन्ना तसली रेस केन्ना आमी पळोवना ती आमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटा इकॉनॉमिकली फायदो कितें आसा आनी स्पेशली हांव म्हणटा यूथ आर वेटिंग यूथ इतले अट्रॅक्ट जाल्लेले आसा यूथ म्हाका कितलेशे लोकांचे फोन येता युथांचे की बाबा वी आर व्हेरी मच एक्सायटेड टू हॅव दीस रेस इकॉनॉमिकली फायदो आसा तुमकां इकॉनॉमिकली सुद्दां आमकां भरपूर फायदो आसा पळय थंयसरले जेन्ना इतले लोक थंय मोगोन येतले आख्खे जितले आमचे टॅक्सी भाव आसा तांकां सगळ्यांक बिजनस मेळप आमचे आख्खे हॉटेल आसा तांकां आतां तुमकां एक एग्जांपल हांवें एक बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन गेल्या वर्सा केल्लेलें नॅशनल लेवलाचें बॉडी बिल्डींग पावर लिफ्टिंगाचें कॉम्पिटिशन रवींद्र भवनान केलें तेन्ना एकान एक हॉटेल म्हणटा तें आख्खे वास्कोची ऑक्युपायड आसलेलें हॉटेलां कमी पडपाक लागली आमचो हो बिझनस आसा तो आमकां लोकल्सांकूच मेळटलो ते लोक ते एरियेन भोंवतले 3 दिसाक लागून सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 3 days आनी इट्स अ स्पोर्ट्स बाबा असो न्हू कितें बाबा कसलो अनवॉन्टेड फेस्टिवल डायरेक्ट सांगलें म्हाका तुमकां आतां कोण तुमी आयज पयला प्रेस कॉन्फरन्स कोणें घेतला कावन्सिलरांनी घेतला हे कावन्सिलर घेता ऑपोजिशन लिडर ऑपोजिशन पार्टीज आसा तेंच्यांनी मेमोरंडम दिल्लो आसा हेच लोक आसा थंयसरले लोकल लोकांक कोणाक प्रॉब्लम ना मिसगायड इतलें करता कित्याक आमकां थंयसर वाट्यो बंद जातल्यो आमची मुसंडी मोडटली आमची स्कुलां मोडटली आमची देवळां मोडटली हो ट्रॅक करपाक अशें मिसगायड करपाक लागलेले आसा हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा एज अ एम एल ए आय हॅव गिवन जर म्हाजेर विश्वास ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येता न्हू शेनवार दीस रवींद्र भवन तेन्ना तुमी तेंचे कडेन कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन करचें सीएम वील बी देर 1 to 1 तुमचे कडेन उलयतलो तुमच्या मनान कितें आनी सगळे जे कनेक्टेड लोक आसा जितले ऑर्गनायझर सगळ्यांक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेवन त्या दीस येतलो लोकांक त्रास जावचे ना म्हणटा तुमी हांव सांगलें तुमकां न्हू आतां परत रिपीट करूं लोकांक त्रास जावपाक दिवपा ना बट सर्टन थिंग कितें आसा 3 दिसाक लागून फक्त गाडयो ज्यो दारार वयताल्यो गणपती देवळा कडेन वयताले भरत लेणीचे ते फक्त 3 दिसाक लागून आमकां गाडी थंय व्हरपाक मेळपा ना कित्याक ट्रॅकार चलोन वयचें पडटलें इतलोच इनकन्विनियन्स जातालो तें हांवूय मान्य करता बट जेन्ना येदो व्हडलो एक रेसींग जातालें मातशें इनकन्विनियन्स कितें जाता तें मातशें आमी सोंसून घेवया कोण ऑर्गनायझर अरे आमचो गोवा गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे आमचे ऑर्गनायज करता जाल्यार म्युनिसिपालिटी कडेन एकूय तांकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन कशें पळय तुमकां सांगता तें रॉंग ब्रीफ करता आयज कॅबिनेट डिसिजन जाल्लेलें आसा हे म्हणजे कॅबिनेट डिसिजन कॅबिनेट डिसिजन जाल्यार इट इज सगळ्यांक परमिशन घेतलेलें आसा आयज चीफ ऑफिसर आमचो फूल फ्लॅश काम करता डेप्युटी कलेक्टर करता मामलेदार करता इन सुपरवायझिंग तेंच्या बरोबर आमचो PWD अलॉंग विथ सगळे जाण मेळून काम करता हे ताका तूं म्हणटा पळय लायसन्स ही सगळी फटींग जाता ही कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आसा आनी सगळे अप्रुवल घेतले आसा आयज गव्हर्मेंट जेन्ना येदो व्हडलो रेस करता खंयचो प्रोग्राम जाता ताका सगळी अप्रुवल घेवनूच ही कामां करतले कितले प्रोजेक्ट हो सो इव्हेंट कितले आता आम्ही सांगले सर गोवा गव्हर्मेंट आसा ते आमी 52 crores रुपीज आमचो तर एक्सपेंडिचर कोणा फिजिबल काय म्हणलो हो इव्हेंट करता तो कोणा खातीर अरे कोणा खातीर करा इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट मरे वेन इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट हो आमच्याच लोकांक लागून फायदो मरे तेचो भितर आनी म्हाका दिसता असलो इव्हेंट जावप एक स्पोर्ट्साक ओपोज करप म्हळ्यार म्हाका खंय तरी वायट दिसता कित्याक बाबा अशें न्हू कितें बाबा आमी डिफरंट प्रोग्राम हाडलेलो आसा खंयचो फेस्टिवल करपाक आनी बाकीचे हाडलेले आसा एक स्पोर्ट्साक आमकां कॉपरेट करा कितेंय विशय आसा जाल्यार आय एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी येस थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.